नमस्कार. काल जाल्ल्या प्रोटेस्टाक जो दिल्ली भितर CJP पार्टीचो प्रोटेस्ट जालो आणि बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीजांनी त्यांच्या भुरग्यांच्या खांद्याचेर गन धरून आपले राजकीय करियर करपाचो जो काल प्रयत्न जालो, हांव त्याच्या बद्दल उलोवपाक सोदतां. इनोसंट स्टुडंट्स जे अकाउंटेबिलिटी मागतात किंवा जे पेपर लीक्स असतले किंवा बाकीचे त्यांचे डिमांड असतले त्याच्या खातीर जे प्रोटेस्ट करता, हांव रायट टू प्रोटेस्टा खातीर हांव सदांच वेलकम करता, हांव सदांच सपोर्ट करतलो आणि ह्याच्याय पयलीं आमी सपोर्ट केला. बट पार्लमेंट सेशनाच्या पयल्या दीस ऑन गोईंग सेशन चालू असताना लोकसभा आणि राज्यसभा इज इन सिटींग, त्या टायमार हे राजकीय पार्टी ह्या भुरग्यांक फुडें काडून जर पार्लमेंटाचेर सीज करपा खातीर जर प्रोटेस्ट काडपाक सोदता जाल्यार तेजो केन्ना सपोर्ट जावचो ना. नेपाळ, बांगलादेश ही मॉडस ऑपरेंडी यूज करून, त्या भुरग्यांक यूज करून हे फेल्ड पॉलिटिकल लिडर्स जर आपले करियर घडोवपा खातीर एक इलेक्टेड गव्हर्नमेंटाक, एक इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर आणि एक इलेक्टेड सरकारा विरुद्ध जर हे असे टेक ओव्हर करपाक सोदता जाल्यार देशातले स्टुडंट्स, देशातले युवा हे केन्नाच तांकां माफ करचे ना. वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी, वी आर सेकंड इन मॅन्युफॅक्चरिंग, वी आर फर्स्ट इन मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग, वी आर हायेस्ट एम्प्लॉयड इंडिपेंडंट इंडिया भितर सगळ्यांत चड एम्प्लॉयमेंट जर केन्ना आसतले जाल्यार आतां चालू आसा. तुम्ही खंयचोय सेक्टर घ्या, 99% रेल कनेक्टिव्हिटी, 99% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल्वेज, कार्गो, एअरपोर्ट्स, पोर्ट्स हे सगळे रॅपिड ग्रोथ जाय असताना हे लिडर्स आणि फॉरेन फंडेड मशिनरी मेळोन जर इंडियाची ग्रोथ ही थांबोवपाक सोदता जाल्यार इट विल नॉट बी पॉसिबल. एक पार्लमेंटाचेर सीज करप, हांव गोंयच्या आणि देशाच्या युवांकडे मागता की तेंच्यांनी रिसर्च करचो, तेंच्यांनी वाचचे की हाऊ कॅन अ प्रोटेस्ट कॅन मूव टुवर्ड्स अ पार्लमेंट हाऊस आणि ते सीज करपाचो प्रयत्न करता. या भुरग्यांक, इनोसंट भुरग्यांक यूज करून हे जर सगळे षडयंत्र करता जाल्यार आमी तेका विरोध करतलेच. आणि कित्याक करचो न्ही, सरकारान तेंचे जे डिमांड्स आसा त्या डिमांड्साक जेन्ना लीक जालो तेन्ना लीक जाल्यानंतर सरकारान स्वता प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि सांगले की पेपर लीक जाला. त्याच्यानंतर सरकारान स्वता एक्झाम फुडें धुकल्ली. त्याच्यानंतर सरकारान लीक जाल्ले जी केस आसा ती CBI कडे दिली आणि त्याच्यानंतर CBIन 13 अरेस्ट केल्यो. ताच्या भितर कोचिंग इन्स्टिट्यूटाचे हेड असतले, NTA चे थोडे ऑफिसर्स असतले, हे सगळे सरकारान केले. त्यानंतर सरकारान एक्झाम घेतली, री एक्झाम घेऊन बऱ्या पद्धतीन सगळे पास झाले. ते पूर्ण प्रोसेस जालो, एअरफोर्सान पेपर डिलिव्हरी केली, हे सगळे केले बिकॉज वी बिलीव्ह इन अकाउंटेबिलिटी अँड वी बिलीव्ह इन अ वेल मॅनर्ड स्ट्रक्चर, म्हणून हे सगळे झाले. बट एक पॉलिटिकल अजेंडा घेऊन जर कोणी पार्लमेंट सीज करपाचो प्रयत्न करता, फाल्यां सकाळी उठून राष्ट्रपती भवनाचेर चडटले, परवा प्रधानमंत्रीच्या घरार चडपाचो हेंचो जर विचार आसा जाल्यार आमी तेका केन्ना सपोर्ट करचे ना. हांव मागता स्टुडंट्सां लागीं गोंयच्या की तेंच्यांनी हे 2 विशय आसात, हे दोनूय विशय समजून घेवपाचो. रायट टू प्रोटेस्ट आमी आसा, वी वेलकम, बट रायट टू प्रोटेस्टाच्या नांवा अंडर जर पार्लमेंट ऑन गोईंग पार्लमेंट सेशनाक चढून जर ते सत्ता पलट करपाक सोदता जाल्यार हे कदापि जावचे ना. आणि आमच्या सारखे युवा जे काल बसून पळयताले हेंका चड टायम लागचो ना. जर हे जर सत्ता पलट असो करपाक सोदता जाल्यार आमी एक दीस रस्त्यार उतरतले. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.